शुभ वर्तमान। दुसऱ्या दिसा थंय एकूच होडें आसलें आनी जेजू आपल्या शिसा सांगाती त्या होड्यार चोडूंक नासलो, पूण फकत ताचे शीस गेल्ले म्हूण पोलतोडी रावतल्या लोकान पळयलें। तिबेरासा थावन आनीक होडी तांणी उंडे केले त्या जाग्यार लागीं पावलोली। जेजू थंय नासलो आनी ताचे शिसूय थंय नासले म्हूण तांणी देखले तेन्ना तो लोक होड्यांनी चोडून जेजूचे सोदीक कापारनांव आयलो। तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमी खुणा देखल्यो म्हूण न्हय, पूण उंडे खावन दादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हजे सोदीक आयल्यात। खावन सोरता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेवं नाकात, पूण सासणीक जिविताक थोकतात तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात। असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला। तेन्ना तांणी ताका म्हणलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हणलें, जाका देवान धाडला तांचेर बावार्द दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम। देवाचें उतर हें।